प्रितीच्या भावणनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 6 विसवोर वोड 7 ते 13 पर्यंत 7 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. मागीर ताणें 12 जाणांक आपणाशी आपयले आनी मेळ्या आत्म्याचेर तांकां पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी ताणें तांकां फर्मायलें, एका दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरो नाका. न्हय खाण जेवण, न्हय बुती, न्हय म्हूण पेंगटाक धूड, पांयांक म्हणू घालात. एका भायर दुसरे आंगणे व्हरो नाकात. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घराक तुमी भितर सरशात, त्या ग्रामांतले भायर सरून वेशात पर्यंत थंयच रावा. आनी खंयचोय गांव तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार आनी थंयचो लोक तुमचे आयकूंक कबूल नासत जाल्यार तांकां एक शिडकावणी दिवचे खातीर ते सुवाते वेले भायर सरतना तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात. म्हणटच ते गेले आनी सगल्यांनी जिवीत बदलचे म्हूण लोकांक परगटूंक लागले. आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांकूय तेल लावन बोरी कोत्ताले. प्रितीच्या भावणनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां एक शिकोण जी दिता ती जी आपल्या शिसांक दिल्ली 2000 वर्सां पयलीं. तो कितें करता? तो आपल्या 12 शिसांक विचून काडटा आनी मागीर तांकां भायर धाडटा दोगांक आनी तो म्हणटा, एका दादल्या भायर दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरो नाकात. न्हय खाण जेवण, न्हय बुटी, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू, पांयांक व्हाणो घालात. एका भायर दुसरे आंगळे व्हरो नाकात. भाव भयणीनो, जेजून कित्याक सांगलें काय ह्या शिसांक? तो सांगता तांकां दोगां तुमी वसात 2000 वर्सां पयलीं आनी तो म्हणटा, वाटेर तुमी कांयच व्हरो नाकात, फकत पांयांचेर तुमचे व्हाणो घालात आनी दुसरे आनी कांयच व्हरो नाकात. आनी जेन्ना तुमी एका जाग्यार वेतात आनी ज्या घरान तुमकां आमंत्रण मेळटा, तुमकां आमंत्रण मेळटा, खरेंच तुमी देवाचें काम करूंक आयल्यात म्हणून, तेन्ना म्हणटा तें घर जें तुमकां आमंत्रण दिता एकदम सुभागी, तो लोक एकदम सुभागी, कित्याक त्या लोकांनी तुमकां देवाचें उतर परगट करपाक आमंत्रण दिलां. आनी थंयसर तुमी रावात, थंयसर जेवण करात आनी थंयसर ठाण तुमी दुसऱ्या जाग्यार वसात, पूण परत त्याच जाग्यार यात आनी तुमची रात सारून तुमचें काम करून तुमी परतून यात. भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी आतां 2021 वर्सान आमी आसा, 2021 आसा. आमी सगळीं म्हणटा आमी देवाची भुरगीं, आमी सगळीं म्हणटा जेजूचे पाटलावदार, सगळीं म्हणटा आमी भावार्थी. तो जेजून आमकां सांगलां वचात म्हणटा, आख्या संवसारान वचात आनी म्हजें शिवर्तमान परगट करात. आमी भावार्थी जाल्या भाव भयणीनो, आमकां गरज हें देवाचें उतर परगट करपाक. पूण खरें म्हणल्यार आमी खरेंच देवाचें उतर परगट करता? ओ आमी आमच्या कोदेलींचेर, आमच्या घरांनी आमी बसल्या, कित्याक ह्या दिसांनी पॅन्डेमीक चलता, आमी नको केन्ना हें काबार जातलें वायरस, सगल्यो इग्रोज मातो बंद जाल्यात, कांयच जायना, सगळें ऑनलायन चलता. पूण आमकां खरेंच देवाचें उतर मेळटा, ती देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा. पूण भाव भयणीनो, ह्या घोडार ह्या वेळार आतां आमी पळयता की टॅक्नॉलॉजी आयल्या, इंटरनेट आयला, वॉट्सॅप आयला, फेसबूक आयला, झूम आयला, आनी थोडो लोक कितें करता, आपल्या घरान बसोन देवाचें उतर परगट करता. आनी ह्या वेळार जेन्ना हांव बसता म्हज्या घरान, हांव कितें करता, हांव आतां हें उतर तुमचे कडेन उलयतां, पूण हांव आतां तुमी म्हज्या फुड्यान नात, पूण ह्या टॅक्नॉलॉजी वरवीं, ह्या इंटरनेटाच्या वरवीं हें देवाचें उतर तुमच्या घरांनी पावता, तुमच्या मोबायलाचेर पावता, तुमकां उतर मेळटा देवाचें. आनी भाव भयणीनो, ही जी फेसिलिटी आसली, हें जें आमच्या वेळार ह्या वेळार आमकां आसा, इंटरनेट, फेसबूक, एरोप्लेन, ट्रेनी, बशी, मोटरां,
हे सगळे 2000 वर्सां पयले नासले, पण तरी सुद्धा त्या पयल्या लोकांनी जेन्ना ताणे लोकांनी देवाचे उतर आयकले, जो लोक पयले बार क्रिस्तांव जालो, जेन्ना जेजू मरोन परतून पुनरुज्जीवन जावन आपल्या बापा कडेन गेलो, तेन्ना सगळे शीस आनी जे लोक देवाचे उतर आयकताले ते गेले आनी आख्ख्या संवसाराक त्या वेळार देवाचे उतर परगट केले. तांचे कडेन गाडयो नासल्यो, तांचे कडेन एरोप्लेन नासले, तांचे कडेन इंटरनेट नासलो, तांचे कडेन मोबायल फोन नासलो, तांचे कडेन फोनूच नासलो. आनी भाव म्हणून ताका कितले आडकोळ जाताली, कितले कोश जाताले, पूण तांचे काळीज देवाच्या मोगान भरलेले असले. त्या लोकांनी खरेंच हे शिवर्थमान की जेजू आमचे पासत मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, आमकां आतां स्वर्ग उक्तो केलो, ही सोजमणी ताका मेवली. आनी देखून ही बरी खबर सगळ्यांक दिवपाक ती भावुरताली. आयज भाव भयणीनो, आमचे कडेन सगळें आसा, तरी आमी म्हणटा म्हाका जेवण ना, म्हाका हें ना, म्हाका तें ना. आमी फकत कितें नाच तें आमी सदांच आमी उलो मारता देवा कडेन, पूण आमचे कडेन कितें आहा तें आमी देवाक आर्गां आनी वाखाण दिना. आयज भाव भयणीनो, आमकां ह्या वेळार देवान आमकां कितल्यो वस्तू दिल्यात, आमकां भायर वचोंक जायना, पूण हे देवाचें उतर घोट धरून आमी बसूंक जाता. ही जी बरी खबर आमकां मेवली, आमच्यान घोट धरूंक जाता. टेक्नॉलॉजी आसा, कोण आतां ही टेक्नॉलॉजी यूज करता? जो लोकांक खरेंच ह्यो देवाचो मोग भरला ना, तर सगळीं बसल्या आमी वेळ पळयता की आमचो गव्हर्मेंट केन्ना सगळी इग्रोज मात उक्ती करतलो, आमी बेतले हांव तेन्ना. पूण आतां हे देवाचें उतर आमच्या घरांनी, आमच्या कानांनी, आमच्या रुमांनी, ज्या जाग्यार आमी न्हिदता त्या जाग्यार, त्या बाजेर आमकां हे देवाचें उतर आयकूंक मेवता. तर आमी कितें करता? आमच्यान ही बरी खबर जी मेवता आमच्या आमिगांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या फॅमिलीक, आमच्या इग्रोज मातेक, आमच्या भाव भयणांक ही खबर दिवंक जाता. पूण आमी कोत्तांक गाय, ही बरी खबर आमी दितांक गाय. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटात वसात म्हणटात, देवाचें उतर परगट करात, जो तुमकां आमंत्रण दिता ताच्या घरान रावात, तें घर खरेंच सुभागी. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या मनशाक म्हणजे जो मनीस देवाचें उतर परगट करता आनी देवाच्या उतरा वरवीं पवित्र आत्म्या उदेशीन त्यो मिलाग्री करता, खरेंच सगळें बरें जाता. तोच खरोच देवाचो मनीस. त्या मनशाक आमी जेन्ना आमंत्रण दिता, आमीच खरेंच सुभागी, कित्याक आमी जेजूक आमंत्रण दिता. आनी जेन्ना आमी जेजूक आमंत्रण दिता आनी आमी जे आमचे कडेन आहा तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता, तेन्नाच की आमी खरेंच सुभागी. आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. फकत ह्या संवसाराच्यो वस्तू न्हय, पूण आमच्या आत्म्याक, आमच्या काळजाक, आमच्या मनाक ही नडसण जावन आमी आतां जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. आयज भाव भयणीनो, एके खेरीत भाशेन ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. आमी आमचेंच करुया. आमी पळोवंक गरज ना कोण कितें करता, कोण कितें करिना. हे आमी खरेंच भावार्थी जाल्यार जे जेजून आमकां सांगला वसात म्हणटा. आयज आमकां भायर वचोंक जायना जाल्यार आमच्या घरांनी, आमच्या मोबायल फोना बरोबर, आमच्या वॉट्सॅपाचेर, आमच्या फेसबुकाचेर, आमच्या इंस्टाग्रामाचेर, झुमाचेर आमची फॅमिली जमात करूंक जाता. आमचे कडेन आमची फॅमिली आसता. आमची फॅमिली आतां इंग्लंडाक आसा, गाल्फाक आसा, ऑस्ट्रेलियाक आसा, कॅनडाक आसा. आमी आमच्या भाव भयणांक, भुरग्यांक आमी सगळ्यांक जमा करुया, सगळीं बरोबर करुया ह्या इंटरनेटाचेर आनी देवाचें उतर आमी आयकुया, देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. आनी खरेंच हें जिवीत हो जो वेळ आमकां दिला देवान, ताचो उपयोग बरो करपाक आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करून खरेंच ही आमचो भावार्थ, हो आमचो मोग देवाशी आनी आमच्या पेलाशी वाडत जावपाक आमी भावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग, आमच्या सोरोंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.